मोगच्या बाबा भयणीनो, आयचो दीस आमी किरीत भाशेन तरणाट्या खातीर भेटयला. आमच्या कुटुंबांत, आमचे पवित्र सभेंत, आमच्या समाजांत वावराच्या सुवातेर आमकां जायतीं तरणाटीं मेळटात. तर ह्या तरणाट्या पासो देवाक आमी आज दिनवासुया. आनी ह्या तरणाट्यांक आमी बोरवोशाचे नमुणे जावंक कितें तरी करतले हांव, भावार्थाचे नमुणे जातले म्हूण आज आमी आमकांच भास दिवया. दर वर्साक आमी ह्या नोवेनांत घोडी आमी वांटो घेता. 1, 2, 3 वो सगळीं नोवेनां आमी करता. सो वॉट इज माय एम टू कम फॉर दीस नोविना एवरी इयर? कितें काय आमचो हेतू? क्रिस्ती नोवेनाक येवप. आमचो हेतू आमकां भाग्योन फ्रांसीस शावियर आमकां सांगता की आमी जेजूक आमचो भावार्थ हाका आपणावंक, हाचे भाशेन आमी जावंक, आनी आमच्या कुटुंबांत आसा तांकां आनी कुटुंबा भायर आसा तांकां आमी बोरवोशाचे आनी भावार्थाचे नमुणे जावं. देखून आयचो विशय जावन आसा देवाचे आपोवणे स्विकारूंक, तरणाट्यांक आकारून तांकां बोरवोशाचे नमुणे जावया. मोगेच्या बाबा भयणीनो, आमकां आनी आमच्या तरणाट्यांक बोरवोशाचे नमुणे जावंक पवित्र सभेंत जायते भावार्थाचे नमुणे दवरल्यात. देखीक सांत जुझेवाज, सेंट मादर तेरेजा, सेंट कॅथरीन ऑफ अलेक्झांड्रिया जाचे आज आमी परब करता. सांत फ्रांसीस शावियर जाचे आमी नोवेना करता. आनी आमी बारीक नदर मारली जाल्यार आमकां दिसून येता की ह्या सगळ्या जे सांत आसात, मेजॉरिटी ऑफ द सेंट्स वर द यूथ. They were touched by Jesus and were called to follow him. पाप साहेब लिओ आमकां अशें म्हणटा, सेंट्स कीप द लायट ऑफ फेथ इन क्रायस्ट बर्निंग. सांत हो उजवाड, जेजू क्रिस्ताचो उजवाड जोळटो दवरतात. ह्या साता भक्तांनी कितें केलें काय, आपलें आपोवणें स्विकारून पवित्र सभेची शिकवणे वरवीं, साक्रामेंता वरवीं आनी भोव करून देवाचें उतर शिकून आनी आपल्या जिवितान तें वेव्हारांत घालून तांणी आपली आकारणी केली आनी भावार्थाचे आनी बोरवोशाचे नमुणे जाले. एका दिसाक एका तरणाट्या लागीं तरणाटें चेडूं होतें, ताचे लागीं विचारलें, तुजो बोरवोशाचो नमुणो कोण? ताणें म्हाका टाट करून जाप दिली, म्हजी आवय. म्हजे आवयंत हांव जेजूक पळयता. इन हर वे ऑफ लायफ आय सी द वे ऑफ क्रायस्ट. काय बरें न्हू? एक तरणाटें आपल्या आवयच्या जिवितान जेजूक पळोवप म्हणल्यार एक व्हडलें भाग. नाजाल्यार जायते फावटी आमी फक्त आमकां दिसता की आमी फक्त पवित्र सभेंत, पूण जेन्ना पवित्र सभेंतली आमी भायर वचून घरां येता तेन्ना आमी खरेंच हो जेजूचें आसणें आमचे भितर दिसी पडटा काय? पूण ह्या चेवडान, ह्या तरणाट्यान आपल्याच्या आवयच्या भितर जेजूक पळयलो. भुरग्यांक भोव करून तरणाट्यांक आकारणी, तांची भावार्थाची आकारणी करूंक तांची आवय बापूय तांकां भावार्थाचे आनी बोरवोशाचे नमुणे. पोप फ्रांसीस सेड, एवरी क्रिस्टियन इज कॉल्ड टू बेर विटनस टू क्रायस्ट. सगल्यांक जेजूचे गवाय जावंक क्रिस्तांवांक आपयल्यात. तर आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता, प्रमाणीक मनशांक देव ह्या संवसारांत भावार्थाचे नमुणे करता आनी स्वर्ग तांचें इनाम जाता. जायते फावटी आमी जाय तें बरें करता आनी म्हणटा, फादर बरें करून कसलोच फायदो ना. फादर ताका बोगसणें पोत्तून दिवन कसलोच फायदो ना. तर जरी तर आमी अशें करता जाल्यार आमी बहुत चुकता. आयचें पयलें वाचप सांगता ते भाशेन आमी पिश्यां भाशेन चिंतता. आमी प्रमाणीक मनशा भाशेन चिंतिना आनी पिशीं समजली की ही प्रमाणीक मनशां मेली आनी ती काबार जाली, पूण ती शांत आसात, देवाच्या गोपान शांत आसात. तर आज आमच्या जिवितान आमी ह्या प्रमाणीक मनशा भाशेन आमी जिवंक जाय. आमी भावार्थाचे नमुणे जावंक जाय.
दुसरें वाचप आमकां सांगता भाग्योन पावलो आमकां सांगता बोडाय दाखोवंक सोदता जाल्यार क्रिस्ता सोबे बोडाय दाखय. क्रिस्ता भाशेन जिये. जायते फावटी आमची बोडाय कोणाचेर आसता काय? आमची बोडाय आमच्या पयशांचेर आसता, आमचे स्टेटस आसता ताचेर आसता, आमची नांवां काडपाचेर हाचेर आमची बोडाय आसता. पूण जेजू क्रिस्ताचेर जाची बोडाय आसता, जो जेजू क्रिस्ताची शिकवण आपल्या जिवितांत जिवंक वावुरता, तो भावार्थाचो आनी बोरवशाचो नमुनो जाता. आनी शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा संवसारांत कोणाकूच भियेनाकात, कोणाकूच भियेनासतना म्हजो परगोटणार जा. आनी ह्या संवसारांत आनी फुडल्या संवसारांत तुमकां इनाम मेळटलो. तुमी यू आर वर्थ मोर इम्पॉर्टंट दॅन एनीथींग इन दीस वर्ल्ड. हेंच आमी भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान पळयता. दुसऱ्यांक भोव करून तरणाट्यांक प्रमाणीकपणाचें आनी भावार्थाचें जिवीत जिवन जेजूक ताणें परगोटलो. आनी आज पर्यंत तो आमकां बोरवशाचो नमुनो. आज कितलीं जाणां आमी ताका बोरवशाचो नमुनो करून आमचें जिवीत आमी बदलता काय? मोगच्या बाबा भयणीनो, जरी तर आमी तरणाट्यांक हे बोरवशाचे नमुणे जावंक जाय जाल्यार दोन वस्तू आज आमी करुया. पयले सुवातेर प्रमाणीकपणाचें जिवीत आमी जिवुया. लेट अस लीव अ रायटियस लायफ, नॉट एन अनरायटियस लायफ. जो कोण देवाक भियेता न्हू, जो कोण देवाचो मोग करता न्हू, तो आपली जीब सांबाळटा, ते आपले हात सांबाळटा, आपले पांय सांबाळटा. जायते फावटी आमी हेच जिबेचेर जेजूक घेता आनी एक फावटी आमी फिरगोजेंतली भायर गेले उपरांत एकामेकाच्यो खबरो करून जिबेन आमी दुसऱ्यांक तासून उडयता. सोंपता काय तें आमकां? हें काय आमचें प्रमाणीकपणाचें जिवीत? I don't know what type of spirit comes on us, as long as we are in the church, and some people they come, they kneel and they receive the body of Christ. Once they go out, they started gossiping about others' dresses, the way they are going in their life. सगळ्यो आमी खबरो करता. सो प्रमाणीक मनशाचें जिवीत देवाचेर दवरलेलें आसा. आनी जी कोण प्रमाणीकपणान जियेतात ती पवित्रायेन जिवंक वावुरतात. इन 1 Thessalonians 4:7 आमकां सांगता God has called us to be holy, not to be immoral. Immoral is not only sexually, but through our thoughts, our words and our deeds. जशे तरेन आमी एक वर आमचे पवित्र सभेन सारता न्हू, तेच भाशेन एक वर आमच्या कुटुंबांत आमी सारुया. And let us see what I am doing in my family. हांव प्रमाणीकपणाचें जिवीत जियेता काय? आमकांच विचार करुया. दुसरे सुवातेर जेजूचे परगोटणार जावया. इट्स व्हेरी सिंपल टू गो आउट ऑफ द हाऊस, युअर डोमेस्टीक चर्च, and to teach catechism, to give a talk, to preach like me over here. It's very simple. वचून दुसऱ्यांक सेवा कर, दुसऱ्यांक बरी उतरां दी, दुसऱ्यांक बोगसोणें दी, पोत्तून पोत्तून बोगसोणें दी दुसऱ्यांक आउट ऑफ द हाऊस. जेजूक परगोटूंक व्हेरी सिंपल. पूण आमच्या कुटुंबांत आमी कितलीं आमी जेजूच्या परगोटणार जाता काय? आमच्या गोरकाराक, आमच्या गोरकानीक, आमच्या भुरग्यांक आमी कितलीं मोगान लेखता काय? तांकां आमी कितले फावटी बोगसोणें दिता काय? तांचे बसत आमी दिमी घालून आमच्या कुटुंबांत कितली मागणी करता काय? जेजूचो मोग न्हू. जेजू जाण आसलो की आपणाचो जाका हांवें विचून काडल्या ते म्हाका सोडून वेतले, एकलो नेगार वेतलो, एकलो म्हाका लावून दितलो, म्हाका विकतलो. तरी आसतना तो तांचो मोग करता, तांकां बोगशिता. पयलेच पातो कोशचे पयले तांचे पांय धुवन तांकां बोगसोणें दिता. आयज आमच्या कुटुंबांत हें जाता काय? पयर हांव म्हणटालो हांवें फिरगोजीन चोयल्या सगळीं बेस्ट दिसा सारकी सायलन्स, पिन ड्रॉप सायलन्स, नो नथींग इन द मायंड. I can think nothing wrong in my mind, nor say anything with my mouth. पण एक पावटी आमी घरा गेले उपरांत कितें येता काय आमचेर? We are called to be saints only in the church and not in the domestic church. We are called to be proclaimers of Jesus outside the church and not inside the domestic church at home. मोगेशा बाबा भयणीनो, कितें तरी शिकुया. जेजूचें उतर
आमच्या उतरांतल्यान आनी कोन्यांतल्यान आमच्या सुखांत तशें दुखांत पिडेंत तशें भलायकेंत आमी परगटुया. जेन्ना आमी अशें करतले, वेन आय विल बी अ विटनस ऑफ होप इन माय ओन फॅमिली, देन द स्पिरीट ऑफ गॉड विल हेल्प मी टू बी अ विटनस ऑफ होप आउटसायड माय फॅमिली फॉर द यूथ. एकलो तरणाटो म्हणटालो म्हाका, फादर ही फिरगोजेन कितें मेळटा म्हाका, कितें मेळटा फिरगोजेन येवन? म्हजी आवय आनी बापूय सदांच मिसाक वेतात, पूण मिस आसोन येयल्या उपरांत हांव नको फादर, वॉट टायप ऑफ स्पिरीट कम्स ऑन देम, आय कॅनॉट सी क्रायस्ट इन देम. बट कॉन्ट्री टू दॅट गर्ल, शी सेड दॅट आय कॅन सी क्रायस्ट इन माय मदर. तर आज आमच्या कुटुंबांत आमी कोणाक परगट करता काय? ती आमी तेच कोत्ताले न्हू, रोजरी कोत्ताले, तेय बी आतां कोत्ता जाल्यार खबर ना. इज देर अ टायम फॉर गॉड इन आवर फॅमिली? द वे वी नील इन द चर्च, in the prayer room, can we kneel in our own families to bear witness to Christ? तर मोगाच्या बाबा बनीनो, आमी जेजूच्या परगोटणार न्हू फकत कुटुंबा भायर ओ फिरगोचे भायर ओ फिरगोचे भितर, पूण आमच्या कुटुंबांनी आमी जावं. तेन्नाच आमी आमच्या तरणाटे जे कुटुंबांत आसात, वाड्यांत आसात, तांकां आमी बोरवोशाचे नमुणे जावंक पावतले. तर अशेंच करूंक आमकां करपा मागतना एकूच मतीन दवरया, जीजस वॉज द विजिबल इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड. वी ईच अँड एवरी क्रिस्टियन इज कॉल्ड टू बी द विजिबल इमेज ऑफ द इनविजिबल क्रायस्ट. हें मतीन दवरूया. आनी आमी आमच्या जिविता उद्देशी, आमच्या उतरां आनी कोरन्या उद्देशी आमी बोरवोशाचे नमुणे आमच्या तरणाट्यांक जावंक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून ह्या मिसांत मागूय.